तरी आमकां आरोग्य म्हणून फोटो घेता आमी जे के गांवकर सर ह्या वर्साक 25 वर्सां जाता आमच्या ह्या आणि त्याच निमित्तान आमी कोंकणी भाशा मंडळ आनी निराकार एज्युकेशन सोसायटी हांच्या जोडपालवान हो 23वो गोवा युवा महोत्सव आमी घडोवन हाडटात 20 आनी 21 तारखेक शेनवार 20 आनी आयताराक 21 जानेवारी दिसा जरी निराकार एज्युकेशन संस्था एकच नांव जरी आमी आयोजक जोड आयोजक म्हणून जरी घेतले आसले जाल्यार सुद्दां बाकीच्यो खुबश्यो काणकोणांतल्यो संस्था आपले परीन काम करत आसतात आनी तातूंत भितर अविष्कार काणकोणचे आसात आकार पैंगीणचे आसात ओंकार गोंयचे आसात त्यो संस्था आसात एस सांगले आसा निराकार हायस्कूल आसा बाकीच्योय बी निराकार शिक्षण संस्थेच्यो बाकीच्यो बी सगळ्यो इन्स्टिट्यूशन्स आसात जे कोंकणीतले म्हालगडे कार्यकर्ते जाणी गोंयचें प्रतिनिधित्व देशाच्या लोकसभेत केले उत्तर गोवा मतदारसंघातले ते 1977 वर्सा निवडून आयिल्ले एडवोकेट अमृत कासा जांचो संबंध सामको गरीबांतल्या गरीब लोकां कडेन येतालो गरीब लोकांक कायद्याची मदत करपाक ते खंयच्याय लेवलाचेर वताले अशे गरीब लोकांचे सामान्य मनशाचे प्रतिनिधी म्हूण तांकां वळखतात ते अमृत कासा कांय दिसां पयलीं ह्या संवसाराक उतरले आनी कांय म्हयन्या पयलीं तांचें नांव कोंकणी कडेन तांचो लागींचो संबंध आशिल्लो देखून तांचें नांव आमी ह्या नगराक दिलां हे उद्घाटन जातलें bangla-natak.com ह्या संस्थेचे मुखेली भोमानीस अमिताभ भट्टाचार्य हे उद्घाटक आसात अमिताभ भट्टाचार्य हे IIT भितर पास जाल्ले पूण आतां सद्याक आनी संपूर्णपणान कलेच्या क्षेत्रांत ओपून दिला bangla-natak.com म्हणटी तांची संस्था जी आसा ताजे वरवीं ते फक्त बंगाला भितर काम करनात तर देशाच्या इतर विविध भागात काम करतात इनफॅक्ट गोंयांत सुद्दां तांचे सांस्कृतीक अनेक लोककलाकार ह्या मळाचेर काम चालू आसा एकंदर गोवा युवा महोत्सव हो फक्त सांस्कृतीक कार्यावळी न्ही केवळ वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक सर्ती न्ही तर गोंयच्या तरणाट्यांक एक ठोस कितें तरी मेळचें ह्या महोत्सवांतल्यान म्हण गोंयचे जे तरुण जे वेगवेगळ्या क्षेत्रां भितर तांणी नामना मेळयल्या अशा तरुणांची आमी मुलाखत घेतात आनी हो मुलाखतीचो कार्यावळ मुलाखतीची जी कार्यावळ आहा ते आमच्या गोवा युवा महोत्सवाचे मुखेल भरपूर सर्ती जातल्यो ह्या भितर कला आनी कौशल्य सादर करपाच्यो हातूंत भितर गोंयचेर आदारीत प्रश्नमाची एक सर्त आसता जी संपूर्ण गोंयचेर आदारीत आसता कोंकणी गितांचेर नाचाची सर्त आसता गीत गावपाची सर्त आसता मुस्तायकी म्हूण सर्त आसता जातूंत भितर पारंपारीक भेसांतल्यान जोडपी येतात आनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक उत्तर देतात अशे वेगवेगळे सर्ती आसात म्हणटी आमची सर्त आसा जातूंत भितर टोटल पारंपारीक हाचे उरतली ह्या नमन सर्ती भितर गोंयच्या वेगवेगळ्या कडच्यो लोकनृत्य ताजे बरोबर गोंय डेप्युट करपाचे कांय चित्रां अशे तरेची घेवन ही सर्त जाता आनी हातूंत भितर पार्टिसिपेशन भरपूर उरता आनी एवरेज एज सादारण 30-32 सुमार आसा आमच्या हाची कोंकणी भाशा मंडळाची कमिटी आनी सगळी समिती आमी कॉप्ट करून 35चे आमचे हे आसा समिती आसा म्हळ्यार जे युवा महोत्सवांतल्यान तयार जाल्ले तेच आतां हें काम मुखार हांव युवा महोत्सवाचो कार्याध्यक्ष आशिल्लो आनी ते कार्यकर्ते जो एक घडणुकांनी जेन्ना कॉलेजींतलो भुरगो इतल्या तरेन पार्टिसिपेट जाता जवळ ह्या वर्साक काणकोण आशिल्ल्यान मातशें कमी जाला पयस आशिल्ल्यान पूण अदरवायज 30 ते 32 कॉलेजी आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयां ह्या लोकमाट सर्ती भितर पार्टिसिपेट जातात हातूंत भितर गोंयची लोककला ज्या तरेन डेप्युट करतात म्हळ्यार प्रोफेशनल जे ग्रूप आसात गोंया भितर लोककला सादर करपाची ताज्या तोडीची लोककला हे ग्रूप सादर करतात तुमकां दुसरें एक सांगता कांय वेळार कांय वर्सां पयलीं गोंयचो नवीन भुरगो गळ्याक घुमट घालपाक आसतालो आयच्या तारखेक म्हाका दिसता की जेन्ना घुमट वादनाची सर्त जाता तेन्ना संपूर्ण गोंयांतल्यान
हेजे खातीर उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी महाविद्यालया खातीर 22 ते 28 लोक घुमटवादनाच्या सर्तीक पार्टिसिपेट जातात आनी म्हाका दिसता हाजें लिंक खंय तरी गोवा युवा महोत्सवा कडेन आसा. त्या गोवा युवा महोत्सवान ह्या लोकनृत्याक एदी व्हडली माची मेळून दिली. ताका लागून प्रत्येक महाविद्यालय आज लोककला प्रकार मेळयता. ही एक बाजू. दुसरी बाजू सगळ्या आंदोलनांनी फक्त आमच्या लोकनृत्यापुरती मर्यादित ना. गोंय आनी गोंया खातीरच्या प्रत्येक आंदोलनात जावं ते गोवा बचाव अभियाना भितर गोवा युवा महोत्सवान मुखेल भूमिका घेतला ओपन सारकी. त्याच बरोबर म्हादयच्या आंदोलनात गोवा युवा महोत्सव सक्रिय वांटेकार जाता. तूं खंयचे गोंय आनी गोंयकारापणाचे और गोंयच्या हिता कडेन संबंधीत खंयच्या विशयाचें आंदोलन घे, म्हाका दिसता की गोवा युवा महोत्सव तातूंत भितर सक्रियपणान सहभागी जाला. सो गोवा युवा महोत्सव इज नॉट लिमिटेड की फक्त कला प्रकाराक. गोंयांत लागपी सगळ्या प्रश्नांकडे जशें हाजे कडेन कोंकणी भाशा मंडळ संबंदीत आसताले त्याच प्रमाणे गोवा युवा महोत्सवातलो तरणाटोय संबंदीत.